पळय आतां हायकोर्टाची ऑर्डर येयल्या न्हू ती आख्ख्या गोंयान येयल्या कमल्यान ती कितें आहा अशें न्हू आदले न्हू लोकांचे खुबशे लोकांचे आदले स्ट्रक्चर आहा कित्याक गोंयान सगल्यांचेच कांय सारकें ना कोणाचें ना कोणाक कितें नाल्यार कितें आहा कमलें न्हू आतां कितें आहा सीएमानी फाटीं स्टेटमेंट काडला पळय इरेग्युलर पळय कोणाचें आहा न्हू तेंचे रेग्युलर अंमल कोता म्हणून सांगलां कमलें न्हू आतां ते बेजीचेर आतां लोकांक हेल्प करपा आदलीं घरां कोणाची आसलीं तें पयल्या वाड्यांचेर कोणाय सगळें सारकें आसता आतां ही ऑर्डर कितें आतां सगळ्याकूच लागता हायवेकी लागता हायवेक जावन कोणाचें कितें आहा जाल्यार तेंकां येयलां तशींच घरां कोणाची इरेग्युलर आहा कोणाचेर येता 80 कोणा एफआयआर आसता तेंचे मायज बांदला ती जाग्यार घालूंक जाता अशें करूंक जाता. सो तुमी सीएमाक ऑर्डर उलयल्या बा सीएमाचो स्टेटमेंट आमी आयकलां आनी उलोवपाचें आहा तें कडेन. So any data you have how many illegal structures are there in Santacruz? ना ती डेटा तशी ना कितले आसतले आमच्यान जावं जायना कित्याक सगळें मिक्स आहा आनी आमचे गोंयकार आहा गोंयकार आमचे चड इफेक्ट जातले गोंयकारांकी जातले. तुमच्या एरियेन गोंयकार चड तशें कितें आसा? आमचे जे गोंयकारूच आहा चड न्हू आतां ती तुका आतां इंदिरानगर प्रमोट करता न्हू ती एक पार्ट आहा ती मात इंदिरानगरान जालां कितें तेतून सगळे भाशेचे लोक आहा गोंयकार आहा कळ्ळें न्हू अबावट 30% सुमार हिंदू लोक आहा भाव आहा आमचे तशेंच मागीर आमचे कॅथलीक भाव आहा अबावट 30-35% कळ्ळें न्हू आनी मागीर मुस्लीम भाव आहा कळ्ळें न्हू अशें न्हू की एकच अशे लोक अशें ना. तुमच्या एरियेन म्हणटकीर तो एक हें जाता कितें जालां न्हू ती इंदिरानगर म्हणल्यार तांकां कितें दिसता सगळे अशे भायले कशे भायले म्हणून कित्याक उरला न्ही कितल्या वर्सांचे ते त्यात जाले गोंयकारूच जाले ते कळ्ळें न्हू आनी आमचो गोंयचो कायदोच म्हणटा न्हू 15 इयर्स जर रावला जाल्यार तुका रेजिडेंट सर्टिफिकेट गावता